देवघर सांगोड मोले हांगा काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी संवसारीक पर्यावरण दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। पावर लायन प्रकल्पा खातीर मोले वाठारांतली हजारांनी झाडां कापून उडयल्ली। ते खातीर ह्या सुवातेचेर संवसारीक पर्यावरण दिसा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी हेर वांगड्यांनी 100 झाडां लायली आनी संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो। IITN आणि एक IITN ह्या मोल्या सारख्या भागांतल्यान तो येता जंय आज मोबायलाचो नेटवर्क ना, जंय लायट सारकी ना आनी स्कुलां लागीं ना। सो असल्या ह्या वाठारांतल्यान येवपी एक बारीक समाजाचो आमचो कृष्णा जोरे म्हाका दिसता एक इन्स्पिरेशन आनी एक मॉडेल फूल गोंयच्या युवकांक आनी गोंयच्या युथांक। आनी म्हजे सदांच ताका गूड लक आनी गूड विशीज आसतले। आनी जे काम म्हाका दिसता कृष्णा बाबान हातीन घेतलें हें गोंय सांबाळपाचें, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान खंय खंय अशी वायट गोश्टी ज्यो हो सरकार करता थंय म्हाका दिसता आमी आवाज उठोवपाची गरज आसा। हो जो आमी आज प्लांटेशन ड्रायव्ह वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसाक घेतला तो ह्या पूर्ण म्हयन्याक आमचो गोंयभर काँग्रेस पक्षा तर्फे जातलो।